गोविंद गौडेचा गोविंद गौडे तुम आगे बढ़ो गोविंद गौडे तुम आगे बढ़ो गोविंद गौडेचा गोविंद गौडेचा हम तुम्हारे साथ हैं एक बात तुम्हारे विजय सो विजय सो विजय सो विजय सो गोविंद गावड़े तुम आगे बढ़ो गोविंद गावड़े तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं गोविंद गावड़े तुम आगे बढ़ो गोविंद गावड़े गोविंद गौडेचा गोविंद गौडेचा गोविंद गौडेचा गोविंद गौडे तुम आगे बढ़ो गोविंद गौडे तुम आगे बढ़ो गोविंद गौडे तुम आगे बढ़ो गोविंद गौडेचा अरे गोविंद गौडेचा गोविंद गौडे तुम आगे बढ़ो गोविंद गौडे तुम आगे बढ़ो अरे गोविंद गौडेचा सगळ्यांनी आवाज जाऊन एक गोविंद गौडे गोविंद गौडेचा त्याच्यापेक्षा कितल्याच मोठे संख्येनं मंत्रीपद गेल्यानंतर मेळपाक येवपाक लागले आणि गेले 4 दीस झाले रातचे 12 वरांपर्यंत संपूर्ण घरान पांय दवरुपाक जागो नाशिल्लो आणि हो तुम्ही दाखिल्लो मोग तुम्ही दिल्लो प्रेम आणि तेच प्रेमा खातीर खंयच्यार मंचाचेर अभिव्यक्त जावचे आदी म्हजें मन आणि मत जाणून घेवपाचो अधिकार हो तुमचो आसा नमस्काराचो संस्कार येवचे आदी वेदाच्या पलीकडीन वेद आशिल्लो तो म्हळ्यारूच लोकवेद ह्या वेदांत भरलेल्या तुडुंबशा सभागृहाक
तुमकां सगळ्यांक दंडवत घालपाची परंपरा आसा. देखून पुराय गोंयच्या जनाक हांव हात जोडून दंडवत घालता, नमस्कार करता. आज एक मेसेज फक्त 36 अवर्स पयलू आमच्या काही ग्रुपांचेर फ्लॅश जाली आणि ती मेसेज अशी आशिल्ली की म्हाका तुमचे कडेन उलोवपाक जाय आणि म्हणूनच आजचो वेळ ठरलो. पण बरेचशा लोकांक दिसता, बरोवप्याक दिसता, उलोवणाऱ्याक दिसता की आज गोविंद गावडेचे शक्ती प्रदर्शन आसा. म्हणजे हे अतृत्व आत्म्याचे पोट अजूनही भरले ना अशें म्हाका तरी दिसपाक लागिल्ले आसात. म्हणजे गोविंद गावडे हे एक नाव न्ही, गोविंद गावडे ही एक व्यक्ती न्ही, तर हो तुमच्या सगळ्यांचो आवाज आसा आणि त्या आवाजाक आज भियेतात म्हणून हे सगळेच आज नाटक सुरू जावन आसा. म्हजे या सभागृहात उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या वाघा सारख्या कार्यकर्त्यांक, म्हज्या वाघिणीक, म्हज्या बछड्यांक हांव तुमच्या मुखार नतमस्तक आसा. पूण ताजे पयलू ज्या वेळाचेर म्हजी आमदारकीची कारकीर्द सुरू जावचे पयलू हांव 2017च्या म्हज्या निवडणुकीच्या पयल्या 2 म्हयन्या कडेन वयतलो. 2017क हांवें स्वतंत्र म्हणून तुमच्या आधाराचेर, तुमच्या सगळ्यांच्या भरवशाचेर आणि तुम्ही सांगिल्ले म्हणून हांवें स्वतंत्र निवडणुके वचपाचो तुमचो आमचो हो सगळ्यांचो निर्णय आशिल्लो. आणि त्या वेळाचेर दिगवंत आदले मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर त्या वेळाचेर संरक्षण मंत्री आशिल्ले आणि म्हाका निमंत्रण धाडलें मेळपाक जाय म्हणून. पणजेच्या मांडवी तीरावयल्या हॉटेलाचेर, मांडवीच्या हॉटेलान आमचे 2 बसका जाल्यो आणि ताणेन म्हाका सांगलें की तुवें भारतीय जनता पक्षाचेर वेंचणूक लढोवची. म्हज्या कार्यकर्त्यांनी, वाघा सारखे कार्यकर्त्यांनी आधीच निर्धार केल्लो आशिल्लो. त्या वेळाचेर हांवें स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकराक सांगिल्लें की म्हजे कार्यकर्त्यांचो निर्धार हो म्हजो निर्धार आसा आणि म्हणूनच हांव स्वतंत्र निवडणुकेक वचपाचें आमी थारायलेलें आसा. आणि तुमकां जर दिसता जाल्यार तुम्ही आमकां तेंको दिवपाक शकता. परत एकदा हांव हे शब्द उच्चारता. भाई, तुमकां जर दिसता जाल्यार तुम्ही म्हाका तेंको दिवपाक शकता. हीच उतरां आशिल्ली. तदनंतर निवडणूक जाली. तुमच्या सगळ्यांच्या अथक मेहनतीन, तुमच्या सगळ्यांच्या अथक परिश्रमान गोंयान आजपर्यंत केन्नाच असो इतिहास घडले ना. तसो तरेचो इतिहास जर कोणी जर करून दाखयलो जाल्यार म्हज्या प्रियोळ मतदारसंघातल्या असंख्य मतदारांनी वट्ट 15,000 मतधिक्य घेऊन
हेजे पयलू केन्ना जाऊ नाशिल्ले आनी मुखार जातले वो ना जातले ते म्हाकाय खबर ना, पूण तो इतिहास घडोवपाची ताक आनी कापस्ताद जर कोणा भितर जर आसा जाल्यार ती फक्त आणि फक्त प्रियोळ मतदारसंघाच्या स्वाभिमानी आणि अभिमानी मतदारसंघाच्या पार्श्वभूमीचेर आसा. आणि म्हणूनच जे दिसा हांव निवडणुकीक निवडून आयलो, बरोबर 6:30 वरांचेर सकाळच्या आमोरीचेर मनोहरभाई पर्रीकर आणि हांव देवकी कृष्णाच्या मंदिरात मेळ्ळे. म्हाका दिसता अजूनही तो म्हजो सोशल मिडियाचेर पोस्ट आसा, जे आमी आदले दुकानाचेर मेळिल्ल्या ग्लासांनी दोगूय च्या पिताले आनी च्या जर आमकां जर कोणी जर हाडून दिल्ले जाल्यार आमचो एक खरेगात कार्य करतो तो म्हळ्यार बाबी चोडणकार मार्शलांचो. आणि ताजे त्या दिसा थेच उतराक हांवें मनोहरभाई पर्रीकर सांगितले की हांव तुजे बरोबर सदांच आसा. आमी दिल्ले उतराचेर नेगार केन्नाच वचपाना आनी आमचो तो स्वभाव न्ही. म्हज्या मित्रांनो, ते दिसा मनोहर पर्रीकराचे सरकार करपाचें ठरलें. त्या दिसा हांव देवळांतल्यान भायर सरलो आणि हळू हळू गोंयच्या आदरणीय स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकरान सरकार स्थापन केले. देड वर्साचो कार्यकाल, ज्या कार्यकालान भितर हांव खूब कितें शिकलो. आणि तो जो कार्यकाळ जो आशिल्लो जो म्हज्या प्रियोळ मतदारसंघातलो विकासाचो चेहरो मोहरो बदलणारो कार्यकाळ आशिल्लो. आणि ते प्रोजेक्ट जे आसात ते अजूनही प्रियोळ मतदारसंघातले म्हजे स्वाभिमानी अख्खे प्रियोळकार जो आसात तेजो आज लाभ घेता आसतना मी पळयला. पूण कालांतरान जो बरें काम करता ताका देव याद करता अशें म्हणणें आसा. आणि म्हणूनच आमकां अकस्मात मनोहरभाई पर्रीकर सोडून गेलो. आणि सोडून वच्चे पयलू मनोहरभाई पर्रीकर म्हाका याद आसा ती चतुर्थीचो आमचो पयलो दीस. घरा कडेन रेंजूय नाशिल्ली. पुलिसाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका एक रकात आयलो, हांव मेळपाक तुका सोदतां. आणि त्या वेळाचेर हांव कांदोलीच्या कलंगूटच्या ज्या हॉस्पिटलान मनोहरभाई एडमीट आशिल्लो, जंय थंय राविल्लो, थंय हांव मेळपाक गेलो. आणि मनोहरभाई कडेन हांवें विचारपूस केली, खबर घेतली. आणि मनोहरभाईन म्हाका सहज एक प्रश्न केलो. आणि तो प्रश्न घडये एखादे आज गोविंद गावडे एखादें फटींग उलयता अशें मनोहरभाई पर्रीकरान केन्नाच सांगून नाशिल्लें. अशें एखादे आजचे बरेचशे जांकां गोविंद गावडेची एलर्जी आसा ते अशें घडये म्हणपाक शकता. पूण म्हज्या मित्रांनो, म्हज्या हातान एक पुस्तक आसा. त्या पुस्तकाचें नांव आसा एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लायफ, A biography of मनोहरभाई पर्रीकर, written by सद्गुरू पाटील आणि मायाभूषण नागवेकर. या पुस्तकातल्या 13व्या पेजीचेर पयले 2 लायनीत एक ताणीन म्हणिल्लें आसा की at one point Parrikar wanted Dhawlikar to coordinate the affairs of the cabinet, but Sardesai and Art and Culture Minister Govinda Gowde opposed the move. लायनीक इतली खोलाय आसा, इतली उंचाय आसा. घडये जर गोविंदा गावडेन ह्या मुवाक जर अपोज जर करू नाशिल्लो
जाल्यार म्हाका दिसता त्या दिसा भारतीय जनता पक्षाचो मुख्यमंत्री म्हणून केन्नाच जावपाक शकनाशिल्लो आणि ते जर कोणी करून जर दाखयल्ले जाल्यार ह्याच गोविंद गावडेन करून दाखयल्ले म्हणून आज हे सगळे निर्णय मांडटा. म्हाका मुख्यमंत्री कर आणि हांवेन त्या वेळाचेर तांकां सांगिल्लें मुख्यमंत्री जर कोण जर जावचो जाल्यार भारतीय जनता पक्षातले आमदारा पैकी जावचो आणि हांवेन त्या वेळाचेर नांव घेतलें तें म्हणल्यारूच म्हजो इश्ट म्हजो मित्र जे हांव सदांच मित्र 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 म्हणटात तो दोतोर प्रमोद सावंत. आणि त्याच वर्सा 7वें दीस म्हजे 7 दिसाचो गणपती आशिल्लो. ते 7वें दीस होच मनीस म्हजे घरान आयलो हाणी आपल्या बरोबर तुवें रावचो हांवेन ताका तेच दीस कमिटमेंट दिल्लें. ही म्हाका गर्व आसतलो म्हजो एक क्लासमेट म्हजो एक मित्र एक मुख्यमंत्री जावचो. आणि त्या दिसा पासून बरेचशे राजकारण घोळ्ळें बरेचशे राजकारण आमी पळयलें पूण आमी उलयल्लें करून दाखयलें. मित्रांनो नंतर G6 नावाचो एक ग्रुप तयार जालो. G6 ग्रुप हो कोणाचो आसा कोण कोण ताणी आशिल्ले हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आणि म्हणून G6 ग्रुपान ठरयलें युनानिमसली ठरयलें की आमी शिक्कामोर्तब केलो तर गोंयचो मुख्यमंत्री जर कोणाचें नांव जर मुखार जर येवचें जाल्यार तें प्रमोद सावंत. आणि 2019 बाय इलेक्शन जालें. शिरोड्या आमचे सुभाष भाऊ काँग्रेसींतल्यान भायर सरून भारतीय जनता पक्षाक आयिल्ले आणि ताजी निवडणूक 2019 जाली. आणि त्या स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकरान म्हाका एक सांगिल्लें आशिल्लें आणि ताचे बरोबर 2 मनीस आशिल्ले की शिरोड्या मतदार संघातलो आमदार जर कोण जर निवडून जर हाडपाक शकता जाल्यार फक्त गोविंद गावडे हाडपाक शकता हे शब्द आशिल्ले. आणि म्हणूनच 2019 सुभाष भाऊक निवडून हाडपा खातीर ताजे वेळाचेर भारतीय जनता पक्षाचो हांव सादो सदस्यूय नाशिल्लो पूण भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान भितर हांव एक मंत्री आशिल्लो. म्हजें कर्तव्य आशिल्लें म्हजो धर्म आशिल्लो आणि म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्त्यांनी जितलें काम करूना तितले एक स्वतंत्र आमदार आणि स्वतंत्र मंत्री आसून प्रत्येकाच्या दारा घराना पावून हात पसरवणारो होच तो गोविंद गावडे आशिल्लो. आणि त्या दिसा अवघ्या 70 मतांनी सुभाष भाऊ शिरोडकराचे जैत जाले आणि दोतोर प्रमोद सावंताची खुर्ची बळकट जाली. भावांनो म्हाका याद आसा ती काळकी रात ज्या वेळाचेर ही निवडणूक चलताली त्या वेळाचेर म्हजे काणकोणच्या मित्राचो 50वा वाडदिवस आशिल्लो. अनंत अग्नी ताजें नांव मडगांवान ताजो वाडदिवस जाल्लो आशिल्लो. आणि त्या वेळाचेर सरकारान जे लोक जे आशिल्ले तातूंत भितर एखादो आतां एक कोर कमिटीनूय पावलो आसतलो तो म्हाजे कडेन सांगतलो अरे तूं शिरोड्यान थंय कितें करता रे कित्याक लागून तूं वता कित्याक लागून तूं वता ते पाड पडू रे अशे शब्दान सांगताले म्हाका. पूण हांव आयकलो ना कारण आमच्या
रक्तान भितर फटिंगपण करपाची संवय ना आनी परत म्हणटलो जे आमी उतर दितात ते आमी वचन दितात ते आमी पाळटात कारण इतले वर्सांच्या कारकिर्दीत म्हज्या कारकिर्दीत हांवें जाहीरनामा म्हणटा तो केन्नाच काडले ना हांवें काडलो जाल्यार तुमचे आमच्या लोकांचो वचननामा आनी ती वचन पुर्तते खातीर आज पर्यंत आमी हिरहीन वावरतात. भावांनो, 2022 नंतर परत एकदा गोंयची निवडणूक जाली आणि त्या निवडणुकेक म्हज्या मित्राच्या सांगण्या वयल्यान हांवें भारतीय जनता पक्षान प्रवेश करपाचो म्हज्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमांतल्यान ठरयलो. पूण हो प्रवेश जावचे पयलू हांवें दोतोर प्रमोद त्याच प्रमाणे त्या वेळा वयले प्रदेशाध्यक्ष हांकां एक प्रश्न केल्लो आशिल्लो. कितें प्रश्न केल्लो आशिल्लो की एसटी समाजातले वरिष्ठ फुडारी भारतीय जनता पक्षान भितर आसा, म्हज्या भारतीय जनता पक्षाची प्रवेशाची तांकां कल्पना आसवो हो एक प्रश्न हांवें तांकां केल्लो आशिल्लो. पूण त्या वेळाचेर म्हाका उत्तर आयलें की ज्या एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांचे तूं उलयता तांकां भारतीय जनता पक्षाची गरज आसा, पूण भारतीय जनता पक्षाक गोविंद गावडेची गरज आसा हे ते दिल्ले शब्द. आणि त्या शब्दांक स्मरून भारतीय जनता प्रवेश केलो आणि प्रवेश केलो नंतर परस तुमचेच ह्याच प्रिय मतदारसंघातल्या मतदारांनी म्हाका जैतिवंत करून परत गोंयच्या विधानसभेन धाडलो. ह्याच दोतोर प्रमोद सावंताच्या एक हांवें प्रवेश करचे पयलू हट घातिल्ली. दोतोर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा सकयल जर हय निवडणूक जर जाता जाल्यार अवश्य हांव भारतीय जनता पक्षान प्रवेश करता. आणि आज पर्यंतच्या इतिहासान जितले जितले आदले आमदार किंवा जे फुडारी जावन गेले जेन्ना पक्ष स्विच ओव्हर करपाचो आशिल्लो केंद्रीय नेतृत्वाची भेट घेतले बगर खंयच्याच लोकांनी भारतीय जनतान प्रवेश केले ना. कारण गोंयच्या स्थानिक फुडाराच्या लिडरशिपीचेर विश्वास दवरून प्रवेश केले ना. ताणें उतर घेतलें. पूण म्हाका दिसता आज पर्यंत ह्या गोंयच्या इतिहासान गोविंद गावडे एकटोच आसा त्या केंद्रीय समिती कडेन हांव केन्नाच गेलो ना, कारण म्हाका ह्या नेतृत्वाचेर विश्वास आशिल्लो. आनी हे जाले नंतर निवडणूक जाली, म्हाकाय खेळा आणि युवा खात्याचे मंत्रीपद बहाल केले. आर्ट अँड कल्चर मिनिस्ट्री म्हाका पदरान दिली आणि RDA डिपार्टमेंटूय दिलें. आणि एक दीस जिखले नंतर हांवें गोंयचे मुख्यमंत्री आणि तेन्नाचे भाजपाचे महामंत्री हांकां एक विनवणी केली की म्हाका केंद्रीय फुडारपणाची म्हणजे लिडरशिपीची एक वळख करून दिवपा खातीर एक अपॉइंटमेंट घेवन दिवचें किंवा तुवें म्हजे बरोबर येवचो. पूण 3.5 वर्सांचो आज कालावधी उलटलो. आज पर्यंत ही केंद्रीय फुडाऱ्यांची भेट म्हणटा ती म्हाका केन्नाच घालून दिली ना. कारण कितें आशिल्लें तें म्हाकाय कांय खबर ना. पूण आज एका ते बारीकशा गोश्टीन ते म्हाका कळोन येवपाक लागिल्ले आसा. मित्रांनो, ह्या सरकाराचे काम करता करता आणि खास करून म्हज्या कलाकारांक एक उचेली माची दिवपा खातीर खास करून ग्रामीण भागांतल्यो म्हज्यो महिलांचे
कलेचे प्रदर्शन घडोवन हाडपा खातीर म्हजे कला आनी संस्कृतीक खात्यान भितर एक योजना आशिल्ली ती म्हळ्यार फायनान्शियल असिस्टंट स्कीम. आणि ही स्कीम ज्या वेळाचेर ह्या पेडणेचे ते पर्यंत काणकोण पर्यंत वाघेरीच्या माथ्याच्या 70 पर्यंत त्या मुरगांवच्या बंदरापर्यंत जितले जितले अर्ज म्हजे कडेन आयले त्या प्रत्येकाक हांवें आधार दिवपाचो फूल ते फुलापाकळी दिवपाचो प्रयत्न केलो. आणि अशाच एका प्रयत्नान 2 फेब्रुवारी 2024 पयलू ते अधिवेशन चलतालें. त्या अधिवेशनाच्या कार्यकाळान एक गोविंदा गावडेचेर पत्रकार परिषद घेवन पत्रकार परिषद कोणीन घेतली. गोंयचे विधानसभेचे सर्वोच्च पद भूषवणाऱ्या ज्या मनशाक त्या पदाचो मान, त्या पदाचो भान, त्या पदाचो अर्थ खबर आशिल्लो का नाशिल्लो, पूण नी गोंयानूच भारतांतल्या इतिहासान पयलेच पावट नाक कापपाचो निर्णय कोणी जर घेतलो आणि ताणें आरोप केलो की गोविंद गावडेन ह्याच कलेच्या कला संस्कृती खात्यान भितर 17 लाखांचो भ्रष्टाचार केलो. भ्रष्टाचार कसलो आशिल्लो, तर ते स्वयं सहाय्य गट जे आसात किंवा ज्यो संस्था ज्यो आसात तांकां आमी कलाकारांक माची दिवपा खातीर आधार दिलो. म्हाका खूप वायट दिसलें. आणि नेक्स्ट दुसरे दीस गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद बाब सावंत हेजे हांवें अपॉइंटमेंट घेतलें आणि तेज्या ऑफिशियल रेजिडेन्साचेर बरोबर 9:26 सकाळची तेजी हांवें भेट घेतली. आणि हांवें एक तेका सांगलें की दोतोर, म्हाजेर करप्शनाचो आरोप जाल्लो आसा, परंतु म्हाका लागून तुज्या खुर्चेक काळो डाग लागपाक जायना किंवा म्हज्या भारतीय जनता पक्षाक कसलीच तरेची इमेज पिड्यार जावपाक जायना. आणि माझ्या आदिवासी समाजा भितर फूट नाका म्हणून म्हजें मंत्रीपद काडून जेणेन कोणी मंत्रीपदाची जर आशा जर आसा जाल्यार तेज्या गळ्यान तूं माळ घाल हें सांगपाक वचणारो जर कोण जर आसा जाल्यार तोच गोविंदा गावडे आसा, जो एका स्वताच्या भावाक सुद्धा केन्नाच सांगपाना. पूण दोतोर प्रमोद सावंत म्हज्या तोंडाक पळयलो, हांसलो आणि तूं वच म्हणपाक लागलो. आणि ते दिसा हांव दोतोर प्रमोद सावंताक सांगून आयलो, घडये म्हजे खातीर एखादें तुका जर कितें भोगचें पडलें पूण तें तुजे इमेज पिड्यार जावपाक जायना जाल्यार ह्या गोश्टी खातीर हांव सदैव तयार आसतलो. पूण म्हजी एक अट आसतली की म्हज्या प्रियोळकारांची कामां, म्हज्या प्रियोळ मतदारसंघाचो सर्वांगीण विकास, म्हज्या गोंयचे काणकोण ते पेडणे पर्यंतचे सगळे शेतकरी कष्टकरी म्हजे शुभचिंतक म्हजे हितचिंतकाचे काम मात तुवें म्हाका करून दिवचें हें हांवें सांगलें. घडये आज एखादे नेगार वचपाक शकता, परंतु 13 जुलै 2019 जेका मुख्यमंत्री करपा खातीर ज्या G6 ग्रुपांतल्या 5 मंत्र्यांनी तेको दिल्लो आशिल्लो तातूंतल्या 4 मंत्र्यांक निखळले. आणि ते 4 मंत्र्यांपैकी 3 जे मंत्री जे आसात ते सध्याचे सरकारान आशिल्ले पर्यटन मंत्री, म्हजो दुसरो इश्ट तेन्नाचो RDA मिनिस्टर जयेश बाबा साळगांवकर
आणि माझो तिसरो इष्ट WRD तेन्नाचो मिनिस्टर विनोद पालयेकार हेंका हांवें सांगलें कितें म्हणून की आमी एक निर्धार केल्लो आशिल्लो एकठांय रावपाचें आणि आज तुमचेर ही परिस्थिती आयिल्ली आसा तुमचेर ही पाळी आयिल्ली आसा पूण म्हजे तुमकां एक अर्ज आसा की हांव तुमचे बरोबर राजीनामो दिवन हांव तुमचे बरोबर येता हे सांगणारो मित्रत्वाचें नातें तेजी गाठीची आठवण दवरणारो जर कोण जर आसा जाल्यार तो गोविंद गावडे आसा पूण त्या वेळाचेर ह्या तिनूय मित्रांनी म्हाका सांगलें की गोविंद तूं कितें पिशेपणां करता अरे तूं जर हांगसर जर आसलो जाल्यार आमकां थोडोसो आधार आसपाक शकता तूं तसोच राव पूण त्या उरलेल्या कारकिर्दी भितर तो आधार म्हणून ह्या तिगांयकूय हांवें पूर्णपणेन पाठिंबो दिल्लो आसा हेंवूय हांव ह्या सभे माझ्यार सांगपाक शकता मित्रांनो आमी केन्नाच गद्दार झाले ना आणि केन्ना मुखार गद्दारीची भाषा करपाना आणि म्हणूनच आज त्या वेळाचेर हांवें सांगलें की गोडाचे देपेक डोमळे खूब लागता गोविंद गावडेन त्याच सत्तेच्या गोडा देपीची केन्नाच चव म्हणटा ती चाटपाचो प्रयत्न केले ना पण हांव एक गोष्ट सांगता अशो तरेच्यो कितल्योश्यो गोडा देप्यो तयार करपा खातीर निर्माण करणाऱ्या शेतकाराच्या पोशाक जन्माक येयल्लो होच तो शेतकाराचो पोर जो दुसऱ्याक गोडा देपेचेर सत्तेच्या गोड्या देपेचेर बसून बसवणारो आणि ते आमी करून दाखयलेले आसा हांवें मित्र 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 गेली 8 वर्सां जाली हांव सातत्यान हे शब्द उलयतां विष्णू सूर्या वाघ ह्या मनशाच्या मुशींतल्यान घडिल्लो हो घडी राजकारणाची जर तळ्यान जर म्हाका कोणीन जर ढुकलून जर वडयलो जाल्यार तोच स्वर्गीय विष्णू सूर्या वाघ आणि बुट्टा 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 म्हाका जर कोणीन जर हात जर दिलो जाल्यार आजचो म्हजो राजकीय गुरू तो म्हणल्यारूच आदरणीय फोंडेचे आमदार रविबाब नायक तो वेळ तो काळ हांव केन्नाच विसरपाक शकना विष्णू सूर्या वाघाच्या बरोबर कंटिन्युअसली 7 वर्सां खानाक खान लावून चलणारो गरज पडल्यार 12 वरांचेर 1 वरांचेर 3 वरांचेर सकाळी 5 वरांचेर आमोरीचेर खाना खाना दिवन घरापर्यंत पावणारो होच तो गोविंद गावडे अजूनही जितो आसा पूण एक दीस ह्याच विष्णू सूर्या वाघान 2012 ज्या वेळाचेर हांवें निवडणूक स्वतंत्र अपक्ष म्हणून निवडणूक लढयलेली आशिल्ली तो म्हज्या खांदा वयलो हात काडून दुसऱ्यांच्या खानाचेर हात घातलो आणि राजकीय टिका ह्यात विष्णू वाघान गोविंद गावडेचेर केल्ली आशिल्ली परंतु म्हज्या मित्राचेर एक प्रसंग आयलो म्हज्या मित्राची एक परिस्थिती अशी निर्माण जाली म्हज्या मित्राक खानो देणारो कोण नाशिल्लो तो खानो दिवपाक जर कोण जर धावलो जाल्यार गोविंद गावडे धावलो आणि म्हणूनच विष्णू वाघाचे शव जे आसा ते त्या भाऊसाहेब बांदोडकर फुटबॉल ग्राउंडाचेर बांदोडेच्या काशीमठान जे संकुल जे आसा त्या संकुलान विष्णू सूर्या वाघाचे शेवटचे देहदर्शन घडून हाडपाक अंतोकात प्रयत्न करणारो होच गोविंद गावडे आणि म्हाका दिसता हे पत्रकारांक सुद्धा सगळ्यांक खबर आसा त्याच्या कुटुंबाक सगळ्यांक खबर आसा आख्खे गोंयचे जनतेक खबर आसा पूण ज्या लोकांचेर हाताचेर खान ते म्हज्या खाना वयलो हात काडून ज्या लोकांचे खानार हात दवरलो
त्याच विष्णू वाघाच्या प्रेताक शवाक जर विरोध जर कोण जर करणारे जे आशिल्ले जाल्यार तेच लोक आशिल्ले. म्हणजे वापर आणि फेका ही नीती कोणा कडेन आसा हे आज एकंदरीत बहुजन समाजान आज विचार करपाची गरज आसा. सांगपाचे तात्पर्य विष्णू वाघाच्या आमी इतलेच खातीर घेतिल्ले आसा. मित्र या शब्दाची व्याख्या जर परिपूर्णपणे जर लेखनाच्या माध्यमातल्यान आणि आमकां अभ्यास पूर्ण करून जर मित्रत्वाचे नाते, मित्रत्वाच्यो गाठी, मित्रत्वाचे अतूट बंधन तर शिवाजी सावंत ह्या लेखकान मृत्युंजय ही कादंबरी लिहिलेली असा. त्या कादंबरी वाचून पळयचे आणि खास करून जे मित्रत्वाचे नात्या खातीर जोड दितात ती जोड जर कित्यान जर आता जाल्यार ह्या कादंबरी भितर आसा. मृत्युंजय हांव इतलेच खातीर म्हणटलो. बरेचशे जाणांक एखादे खबर नासतले मृत्युंजय म्हणल्यार कितें. तर मृत्युंजय म्हणल्यार महाभारताचे पात्र अर्थात कर्ण. ह्या कर्णाची हो मित्रत्वाचे नाते कशें आसचें हें ताणेन सांगिल्लें आसा. भावांनो, आज हांव ज्या देवळाचेर मुखार वतां त्या देवळाचेर ज्या दिसा पासून आमदार जालो, ज्या दिसा पासून हांव मंत्री जालो त्या पासून जवळ जवळ हांवें 7 खात्यांचो पदभार सांबाळलो. आणि 7 खात्यां भितर म्हजे कडेन ट्रायबल वेलफेअर आशिल्लें, म्हजे कडेन सिव्हिल सप्लाय आशिल्लें, म्हजे कडेन आर्ट एंड कल्चर आशिल्लें, म्हजे कडेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट आशिल्लें पयले टर्माक. दुसरे टर्माक म्हजे कडेन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आशिल्लें, म्हजे कडेन आरडीए डिपार्टमेंट आशिल्लें, म्हजे कडेन कला आनी संस्कृती खात्याचो ताबो आशिल्लो. पूण ह्या खात्याक आज गोविंद गावडे हे उलयना. प्रत्येक गोंयची जनता उलयता. न्याय दिवपाचो हांवें प्रयत्न केलो. गोंयांतलो आनी भारतांतलो एकमेव मंत्री ज्या संपूर्ण भारतांतल्या सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटाक जर पुरस्कार भारताच्या आदरणीय पंतप्रधानाच्या हातान जर स्वीकारपाचे भाग्य जर कोणाक जर मेळ्ळे जाल्यार तो हो मनीस आशिल्लो. गेली कित्येक वर्सां नॅशनल गेमाचे भांडवल करपाचो बरेच सरकारांनी प्रयत्न केलो, बरेच मंत्र्यांनी प्रयत्न केलो, पूण जमलें ना. म्हाका दिसता पणजेचे पत्रकार हांगा आसात. ज्या वेळाचेर हांवें खेळा खात्याची जबाबदारी दोतोर प्रमोद सावंतान म्हाका दिली त्या वेळाचेर पयलो प्रश्न म्हाका त्याच पत्रकारांनी केलो 2022 की राष्ट्रीय खेळ केन्ना जातलो. म्हाका दिसता समीर बाब नायक हांगा लोकमताचो आसा. त्या वेळाचेर तांकां हांवें सगळ्यांक सांगिल्लें आशिल्लें 2023 डिसेंबर म्हयनो सोंपचे पयलू गोंयान राष्ट्रीय खेळ जातलो आनी तो यशस्वी करून हांव दाखयतलो हें उतर हांवें त्या वेळाचेर दिल्लें. आनी म्हाका दिसता ह्या राष्ट्रीय खेळाचो मेळ, ह्या राष्ट्रीय खेळाचो गाजो वाजो नी फक्त भारतान तर संपूर्ण जगान भितर तांची गुंज पावली. गुंज इतल्याच खातीर पावली हांव म्हणटलो की म्हजो राष्ट्रीय खेळ जाले नंतर जगातले इंटरनॅशनल फेडरेशन जे आसा पळय न्ही ते गोंयान आमकां इंटरनॅशनल टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक जाय, जागतीक पातळीचेर आमकां खेळ करपाक जाय हें निवेदन घेवन येणारे तेच ते जगा वयले लोक. पूण कलसवां घालून सकाळचे 6 वरांचेर सकाळचे 3 वरांचेर ना न्हीद ना पावस ना ताण ना भूक सोदी नासतना म्हज्या DSYच्या आणि SAGच्या कर्मचाऱ्यां बरोबर गोविंद गावडे रात दीस तळागाळान काम केलें. रथाचेर कोण चडले? गोविंद गावडे चडलो ना. आमी केन्नाच खुर्चेची आशा केली ना. आमचे फक्त एक मन
एकूच ध्येय म्हजे गोंयकारां खातीर, म्हजे खेळगड्यां खातीर, म्हजे शेतकरी कश्टकरी समाजा खातीर म्हाका बरें तें दिवपाक जाय. खुर्च्यो आयज आसतल्यो ना आसतल्यो, ह्या खुर्च्या खातीर हांवें जन्म घेतले ना, तर हांवें जन्म जर म्हाका ह्या धर्तरेचेर जर आज दिल्लो जर आसा, तर तुमच्या सगळ्यांची सेवा करपा खातीर, तुमच्या सगळ्याचे एकनिश्ठ सेवेचे एक उदाहरण दिवपा खातीर हांव जाल्लो आसा. आणि म्हणूनच कसलोच तरेचो एक काडीचोय आरोप तयार केले, पण हांवें तांकां केन्ना भीक घातली ना. आनी नंतर येता आज ज्या कारणा खातीर जे म्हजें मन, जे म्हजें मत, म्हज्यो भावना व्यक्त करपा खातीर हांवें कित्याक ही आजची सभा आपयलेली जर कित्याक जर आसा, फाटले 4 दीस जाले म्हजे घरान प्रत्येक एक जाणटी आई, जाणटी माई, ताई, म्हजे ल्हान मडकुले भुरगे, म्हजे खडेगाच कार्यकर्त्यांचे दोळ्यांत दाटिल्ले ते दाट अश्रू टपक पाकूं शकले ना. आनी जो हुंदको येतालो तो हुंदको भायर काडपाक जागो नाशिल्लो, गुदमरलेलो श्वास, त्या श्वासाक वाट करून दिवपा खातीर आजची ही सभेचें हांवें नियोजन केल्लें आसा. म्हजे कार्यकर्त्यांच्या दोळ्यां भितर जांकां राजकारणाचो गंधूय ना, जांकां राजकारण म्हळ्यार कितें तें खबरूय ना, अशा म्हज्या त्याच भगिनीचें, अशें त्याच म्हज्या भयणीचें, अशें त्याच म्हज्या आवयचें तोंड जेदे वेळाचेर हांव पळयलें. पूण म्हजें घर ल्हान आसल्या कारणान घराक 3 फ्लोर आसात, पूण रावपाक पांयो घालपाक जागो नाशिल्लो. तुमी काही तितून तिस्तीमेत आसात. म्हज्यो भावना व्यक्त करपाक हांव तुमचे मुखार शकनाशिल्लो, म्हणून हे सगळेच काही गोश्टी तुमचे मुखार मांडच्यो. अशें कितें घडलें? 25 मे 2025 ह्या दिसा गोविंद गावडे कितें उलयलो, गोविंद गावडे कितें उलयलो तें सर्वश्रुता आसा. ऑडियोच्या माध्यमांतल्यानच न्ही तर व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या कडेन उपलब्ध आसा. परंतु अवघ्या काही पत्रकारांच्या शब्दाच्या अनिर्वार्या खातीर, शब्दांच्या गफलती खातीर सांजेचे 6:30 वरांचेर गोंयान एक मोठो खदोळ निर्माण जालो. आणि त्या माध्यमांनी, कारण म्हजे बरोबर आज दिनू आशिल्लो, म्हजे बरोबर बाकीचे फोंडेचे पत्रकार आशिल्ले, एकंदरीत 6 वरां पर्यंत कसलेच तरेच्यो आरोप ना, कसलेच तरेचे कांय ना. 12:30 म्हजें भाशण सोंपलें. खंयच्याच मिडियावाल्यान कसलीच तरेची नकारार्थी प्रतिक्रिया म्हणटा ती दिली ना. 2 सांजेची डिजिटल वृत्तमानपत्र येता, त्या पत्रांचेर सुद्दां एकूय तसो तरेच्या शब्दाचो उल्लेख ना. तर 6 वरांचेर एक अकस्मात एक न्यूज फ्लॅश जाता की गोविंद गावडेक मुख्यमंत्र्याक करप्ट म्हणून म्हणिल्लो आसा. म्हजी घरकान्न आसा हांगसर, म्हजें धाकटें बाय आसा. तें जाले नंतर थेट हांवें एका कुटुंबा बरोबर अवघे क्षण घालचे म्हणून हांव दुबय गेलो. आणि ते कितें जालें कितें ना जालें त्या विमानाच्या फ्लायट मोडाचेर व्हिडिओ आसतना म्हाका कांय कळ्ळें ना. आणि जेदे वेळाचेर हांव दुबय लँड जालो तेदे वेळाचेर फटाफट व्हॉट्सॅप मेसेजी येवपाक लागल्यो. हांव थक्क जालो, खिन्न जालो. कितें घडलं तें म्हाका कांय खबर ना, पूण हांव थंय सांगलें ना, थांबलें ना. म्हजे घरकान्नीक आनी म्हजे धाकटे बायक थंयच सोडून